हय म्हाका दुसऱ्याच्या पक्षांतले देणे घेणे कांयच ना आनी हांव आसा तो पर्यंत एमजीपी स्ट्रॉंग कशी जातली हें पळयता कळ्ळें हांवें आतां उलयलें आमदार जालो म्हणून जालना आमदाराच्या तोंडांतल्यान बरे शब्द आसपाक जाय रिस्पेक्ट दिवपाक जाय कितें प्रत्येकाक रिस्पेक्ट दिवप फाल्यां सरपंचाक रिस्पेक्ट दिवप ना पंचाक रिस्पेक्ट दिवप ना हें बरोबर न्ही हो म्हणटा भावाक आनी तांचे डिसिजन जे भारतीय जनता पक्षाचे हातूंत हांव तुमकां स्टेटमेंट दिवंक शकना तुमकां उद्देशून एक तेणी उल्लेख केल्लो म्हणजे हे जाता आसतना पर्रीकरान जेन्ना ते सीख आसतना हे करता आसतना आपली ते सर्वश्रूत आसा ते आपली ओपोज बाय विजय सरदेसायानी केलो रोहन गोडकेनी केलो सगळ्यांक खबर आसा सी हांवें मुख्यमंत्री जावप की ना हें लोकांनी ठरोवपाचें आनी म्हजें नशीब कितें म्हाका कोण दुसरो सांगूं शकना लोकांनी ठरयलें जाल्यार हांव नर पर्रीकरान म्हाका सांगिल्लें योग्य हें घेतलां त्या नंतर योग्य निर्णय जावना तो निर्णय आतां जालो न्ही कितें आसता मनीस ही कर्म करता पळय ती मुक्ती पडटा त्या कर्माचे फळूय मेळटा आनी नासाडी हे कर्म करता थोड्यांचें फळ मेळटा थोड्यांची नासाडी करता आमच्या महाभारतांत सुद्दां कर्म करा म्हणून सांगलां कर्म कसलें आसता हें हांवें वार्ताहरां किंवा मिडियाक सांगपाची गरज ना कितें जो कर्म बरें करता तो सदांच फुडें वता आनी जो कर्म कितें करता कितें ताचो अंत आसता सो एमजी पार्टी आता प्रिवाळान जोरान काम करतली एमजी पार्टी ही जनमनशाची पार्टी आसा प्रत्येक गांवांत आसा ती फक्त तिका भितरल्यान उबक दिवपाक जाय ती वयर येवपाक आनी ती फक्त प्रिवाळा पुरती मर्यादीत ना ती होल गोंयांत आसा दाबोळे सारके हातूंत आमकां 5,000 वोट्स सो युती सो एमजीचें काम चालू उरतलें एमजीचें काम चालूच आसा आनी लोक आमचें काम पळोवन आमचे कडेन येता कितें हांव भेदभाव करना हांव बोरयेचो भुरगो आयलो भेदभाव करना कारण आतां हांवें सांगलां काणकोणची 15 भुरगीं किंवा गवळी समाजाची वर्साक 3 भुरगीं नर्सी आमचे केपें मेळून 100 भुरगीं तांणी नर्सी आनी टिचर केले आनी तांकां जॉबूय मेळ्ळे हो अभिमान आसा म्हाका कितें ते कोणीय करून म्हणजे सरपंचान करूं पंचांनी करूं जिल्ला आमचो गणपतान करूं राजेशान गेल्या ते तातूंत म्हाका हें ना कारण ते आमच्या मार्फत तें काम घडलें ती भुरगीं बरी जाली तांकां योग्य स्थान मेळ्ळें आनी तांणी योग्य सेवा लोकांची केली.